फुऱ्यान ट्रक्साची जी टीम आसा आयज आमी बिचोले ह्या एरियान जायते चॅक्स केल्ले आसा आनी ह्या एरियान पावचे कारण म्हणजे जे आमी फाटले ते कलंगूट एरियान जे चॅक करताले थिंगा आमी जायते प्रोडक्ट्स पळयल्ले आनी प्रोडक्ट्स पळोवन अशें तेंचे जे आमी ट्रेसींग केल्लें खंय मॅन्युफॅक्चर जाता कितें मॅन्युफॅक्चर जाता आनी ह्या कारणां खातीर आमी ह्या एरियान पावल्या आनी जायते फरसान युनिट्स तशेंच दुसरे रेस्टॉरंट्सूय ह्या ज्या मेन मार्केटान आसा ते चॅक केल्ले आसा आनी जे जे आमकां रॉंग जे मेळिल्ले आसा तांकां आमी नोटिसी दिल्या आनी तांकां इम्प्रुवमेंट नोटीस दिवन तांकां टायम दिला इम्प्रूव करूंक कित्याक ही फस्टूच आमची जी आसा बिचोलेन ही चॅक जाल्ली आसा तशेंच ही आयज युनीट जी आसा ज्या ह्या जाग्यार फ्रोझन डिजर्ट्स करता हांगाय आमकां कांय नॉन कंप्लायन्सीस मेळिल्ले आसा आनी तांच्या जे ओनरान आसा ते मानून घेतलेली आसा तांची चूक म्हणून आनी तांकां आमी इमिडियटली हे जाग्यार घालपाक सांगलेलें आसा मेनली हांगाय तसोच इशू जो आसा लेबलिंगेन मिसलेबलिंग हो इशू जाल्लो आसा एक तर तांचो हो प्रोडक्ट जो आसा आमकां एक शॉपार मेळिल्लो हाजेर तेंचे कंपनीचें नांव कांय ना फक्त एक आयस्क्रीम म्हणून बरोवन तांणी सप्लाय केला आनी तेजेर दुसरें कांय ना डेट कांय ना सो ह्या कारणा खातीर तांकां आमी नोटीस दिल्लो आसा कंप्लाय करपाक तशेंच तांकां एक फायनूय घातलेली आसा फॉर नॉन कंप्लायन्स. सर कितलो टायम फ्रेम दिला तुमी तांकां कायद्यान एक 14 days टायम मेळटा सो तो तांकां आमी दिला. ओके आणि इफ सपोज आफ्टर 14 days तुमी आफ्टर 14 days ते जर कंप्लाय करना जाल्यार तांचे लायसन्स सस्पेंड केल्ले जातले आनी तेवूय तर मागीर कंप्लायन्स येना जाल्यार तांचे लायसन्स आमी कॅन्सील करतले सो हो आमचो एक प्रोसिजर आमी फॉलो करता.